सरकाराक परत जी दोन अल्टिमेटम दिवपाक जाय ते अल्टिमेटम दिता ह्या जुनाच्यान जर गरेंट जर इंग्लिश बंद दवरना जाल्यार तांची वाट स्मशाना कडली ठरलेली आसा अशें हांव सांगूंक सोदतां। 2 ऑक्टोबर महात्मा गांधीजींच्या पवित्र जन्मदिशी आमी तांकां सांगपाक सोदता की आमी तुमकां पर्याय दिता। आता 12च्या भावांचो जन्माना गोंयांतल्या पर्याय दिता, समर्थ पर्याय दिता, योग्य पर्याय दिता म्हणून दुसरी डेट जी आसा ती दिल्ली आसा। ताणी इंग्लिश गरेंट ना दिवं, तांकां जी भाषा जर कळटा, राजकीय भाषा जर कळटा, राजकीय भाशेन उत्तर त्या वेळाचेर काँग्रेसान दिलें। तोपर्यंत मंच राजकीय केन्नाच जावंक नाशिल्लो। पर्रीकार बी ह्या सगळ्यांक आमी समोर बसयताले माना, हे रामराव बी जाणा, ताका व्यासपीठाचेर केन्ना बसयलें ना आमी हाडून राजकीय पक्षान। हो फोरम जो आसा हांगा आमकां कोणाकूच सत्तेची लालसा ना। इंग्लिशीची मागणी ही नवी नाही, आम्ही वसाहतवादी लोक 450 वर्षा पुर्तुगीजांच्या सावटाखाला त्यांच्या राज्याखाला जगिल्ले लोक आम्ही, आणि असे जे वसाहतवादी लोक असतात तांकां परक्यांचे उश्टे सुद्धा वंदनीय दिसतात। तसे जर दिसले जाल्यार अजाप नाही। आणि 1990 वर्सा हे तांकां दिशिल्लें शशिकला काकोडकर शिक्षण मंत्री आशिल्ली, बार्बोजा मुख्यमंत्री आशिल्लो आणि प्रश्न माध्यमाचो आशिल्लो, इंग्लिश माध्यमाच्या शाळांक ग्रँट दिवची काय ना। शशिकला ताई कठोर रावली, निर्धारान रावली आणि तिने सांगले ना, ग्रँट फक्त कोंकणी मराठी आणि प्रादेशिक भाषांतल्या स्कुलांकूच मेळटली, इंग्लिशीक मेळची ना। शशिकला ताई आज दुयेंत आसा, पूण ह्या निर्णयान ती जितेपणीच अमर जाली। फ्रांसिस डिसोजा उपमुख्यमंत्री फायलिंग डिसोजा म्हणटा सगळे पत्रकार ताका, तो सांगता ना शिक्षण खंयच्याय भाशेंतल्यान घेतल्यार जाता। फ्लाइंग डिसोजा सगळ्यात भोंवता, संवसारभर भोंवता सरकाराच्या घुसतात। ताका आमी विचारपाक सोदतात, खंय इंग्लिशीन शिकयतात, रशियन शिकयतात, अमेरिकेन शिकयतात, चीनान शिकयतात, ताणें समजून घेवचें, नाल्यार परत एकदा दौरो काडचो आमच्या निलेश काब्रा लोकूय बरोबर व्हरचे आनी मागीर येवन आमकां सांगचे अमके अमके कडेन इंग्लीश शिकयतात। मित्रांनो, ही तत्वाची लढाई आसा, सादी सुदी न्ही, तत्वाची लढाई आसा। शेवटी आमकां तत्व म्हणून काय आसा, फाल्यां हे राजकारणी येतले वतले, आमी आमच्या तत्वा खातीर जगतले, आमी आमचे संस्कृतायेन जगतले आणि ही संस्कृताय आमकां तिगोवपाची आसा आणि त्याच खातीर हो लढो आसा।